नाफ्ता गोंयांत आयलो कसो? रिलायन्स पॉवर आनी जुवारी एग्रो ह्यो दोन व्हडल्यो कंपनी तांचो वापर करताल्यो. ह्या दोनांपैकी रिलायन्स बंद पडली आनी जुवारीची स्वताची पायपलायन आसा. अशें आसतना नाफ्ता हांगा येवप म्हळ्यार हातूंत कितें तरी घोळ आसा अशे उद्गार सुनील ढवळीकर हांणी पत्रकारांकडे उलयतना काडले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. प्रश्न येता की नाफ्तो गोंयांत आयलो कसो? हो प्रश्न सगळ्या गोंयांत पडला, कारण नाफ्ता यूज करपा खातीर ज्यो मोठ्यो दोन इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, रिलायन्स पॉवर आनी आमचे जुवारी अग्रो केमिकल्स, तातूंतली रिलायन्स पॉवर ऑलरेडी बंद पडली. दुसरी इंडस्ट्री आशिल्ली ती जुवारी अग्रो, तांकां दे हॅव टर्न टू द गॅस पायपलायन दिली, तांकां थ्रू मडकयच्यानूच तांची लायन गेल्या आनी मडकयूच मेन सबस्टेशन आसा गॅसाचें ऑल इंडिया लेवलाचें, आनी हातूंतल्यान तांकां गॅस पायपलायन दिली. सो हो नाफ्तो जो गोंयांत येला तो कितें तरी मोठो घोळ आसा असो म्हाका दिसता. हांव मुख्यमंत्र्याचें निदर्शनां हाडटां की जशें रिवर प्रिन्सेस हांगा कांदोळे आयिल्लें तशें हांगा जावचें न्हय. त्या खातीर नाफ्ता पयलीं जप्त करचो, ऑक्शन करचें आनी ते पयशे सरकारी तिजोरींत पयलीं हाडचे. सरकाराचो दुसरें हो नाफ्तो पयशे सगळे जवळ जवळ कितले कोटी रुपया आसा, 16 आसूं 20 कोटी आसूं, हे सगळे नाफ्ताचे पयशे सरकारी तिजोरींत हाडचे. दुसरें शीप ऑक्शन करचें आनी तेय शीपचे पयशे तिजोरींत हाडचे. कारण कितें? कारण जेन्ना रिवर प्रिन्सेसची अशी परिस्थिती जाली तेन्ना स्वता गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान 90 कोटी घेवन ते रिवर प्रिन्सेस काडपाक गेले. हाचो अर्थ कितें? कोण तरी करता आनी पयशे आमी मोडटा. ह्या खातीर हो सुतोवाद न जावपा खातीर, कारण त्या वेळार अश्यो पार्टी आशिल्ल्यो की गव्हर्मेंटा आमी 35 कोटी दिता आनी शीप व्हरता. त्या वेळार गव्हर्मेंटान तें केलें ना. तें केलें जाल्यार गव्हर्मेंटाचे 90 कोटी रुपया आनी बाकीचो लॉस सगळो उस्तलो आशिल्लो, पूण गव्हर्मेंटान तें केलें ना त्या वेळा वयल्यान. आनी त्या खातीरूच आतां हे रिस्क घेवची न्हय मुख्यमंत्र्यान शीप जप्त करचें, नाफ्ता जप्त करचो, ऑक्शन करचो. जें नाटक थंय चल्लां तें नाटक बंद करचें, कारण लोक सगळे हें पळयता आनी लोकांक ह्यो गोश्टी आतां कळटा आयिल्ल्यो. नाफ्ता कोणालोय आसूं पयलीं ऑक्शन करून ते पयशे गव्हर्मेंट तिजोरींत हाडचे, त्या नंतर शीप ऑक्शन करचें आनी तेयी पयशे तिजोरींत हाडचे. कारण ना जाल्यार केन्ना तरी ते शीप थंयच उरतले आनी मागीर एक कोण तरी येतलो आनी हे शीप काडपाक 90 कोटी परत जाय म्हणटलो. हें बरोबर न्हय. सरकारी तिजोरे खंय तरी हातभार लावपा खातीर मुख्यमंत्र्यान काम करचें, जाल्यार 100 कोटी रुपया ह्या हातूंतल्यान वाशील करून घेवपाक येता आनी हें मुख्यमंत्र्यान पयलीं करून घेवचें.